मुस्ताईक केली बरं तांच्या धर्माच्या तले मुस्ताईक घालना आसा न्हय आनी फ्रेश आसता तेला आनी एक्चुअली सोडावतो आमकां सर्वांक गुप्त आसा हे कैदी पुणा थोडे बडी राजकीय वळख जावन तूं भितर आयिल्ले कोणाच्या तांच्या फाटल्यान हे जावं तशें पयलें येताना तो निरुसो तांचे एक कित्याक आयिल्ले आनी आमकां डोंट केअर आमी विदीन शॉर्ट पिरियड आमी भायर येता म्हणून तो मनोभाव आसता म्हणून ते शॉर्ट पिरियड म्हणले ते लॉंग पिरियड जाता मागीर कोण पयले निरुसो दाखयले मागीर कितले लागीं येतात सॉरी कितले लागीं येतात म्हळ्यार ते एक दुसरे आमकां जैला भितर एक दोन गेट्यो न्ही आमकां 5 गेट्यो वचूंक भितर जैला भितर वचत जाल्यार 5 गेट्यो एका उपरांत एक चॅकिंग फर्स्ट गेटीर मात्र मेळटा ताचे उपरांत आमकां 4 गेट्यो भितर वचत जाल्यार तांकां मेळाची जाल्यार 5 गेट्यो आमकां मुखार भितर वचूंक आमकां खरें आतां क्रिस्तांवांचो दावो जावन क्रिमिनल लॉयर उणे आसात पूरा सिविल सायडीक आसात सो आमकां कोणाक आमचो हेल्प दिसाचे तर क्रिमिनल सायडीन लॉयर आमचे कडेन ना आतां आमकां सडावो जावन जड्ज जावन तेत इल्ले इंट्रस्ट दाखयल्या वरवीं आमकां इजी जाता आमी सिल्वर जुबलेर आसा सो आमची एक विशय आसा आमचे कैद्या तुमी सांगेत तुमी दिसता कैद्यांचे 25 भुरग्यांक जर तर कोणाचे उदारमनाचे आसा तर स्कॉलरशिप लायक तांकां भुरग्यांच्या शिकपाक कित्याक म्हळ्यार ती मस्त दुबळी आसात कोणाक दिवंक मन आसा तर आमकां प्रत्येक रितीन कर्ण दिवेत समट आनी सावाला मोगतनो समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमात तुमकां समेस्ताकी स्वागत जेजून ताचे मणियारपण गलिल्यांत नजरेतांत आपण ल्हान व्हड जाल्ल्या गांवांत आरंभ केले तो एका साबाता दिसा नजरेतांतल्या सिनेगॉग गेलो आणि थंयसर ताणें इसाया प्रवाद्याचो कोवळो उक्त कर्ण वाचले आणि थंयसर ताचें मणियारपण कितें म्हणून ताणें परगट केलें आपूण दुर्बळांक बरी खबर परगट करूंक आयिल्लो कुरड्यांक दिश्ट दिवंक आनी बंदेत आसल्यांक सुटका दिवच्या खातीर अशें म्हणून जेजून जें कितें मिसांव आरंभ केलें आनी सोलोवन व्हेलें पवित्र सभेंत वेगवेगळ्या मणियारपणा मारिफात तें सोलोवन वयचें आमकां पळोवंक मेळटा तांतली एक संगत आज आमी ह्या संवाद कार्यक्रमांत पळयतले ती जावन आसा बंदेत आसल्यांक भेट दिवची आमच्या दियेसीजींत सबार वर्सां तावन हें मणियारपण सोलोवन आसा पूण मस्त जाणांक तें भायर कळीत ना आज आमी हेंत मणियारपण कशें चलता कोण हें करता ह्या विशयांत समजोवचे खातीर हो संवाद कार्यक्रम करते आसा हातूंत आमचे संगी फादर रायन पिंटो ते फेर्माय फिरगजीचे प्रस्तुत प्रिझन मिनिस्ट्री हाचे आत्मीक निर्देशक जावन आसा हाचे संगी वावर करसो जेरोम लोबो आंजेलो फिरगजीचो ह्या मणियारपणाचो संयोजक जावन आसा आनी तशेंच डोनाल्ड कुटीना फेर्माय फिरगजीचो तो ह्या मणियारपणांत खाजनदार जावन वावर करते आसा फादर रायन मानेस्त जेरोम लोबो आनी डोनाल्ड कुटीना तुमकां समेस्तां की स्वागत म्हणटा पयल्यान पयलें फादर हे प्रिझन मिनिस्ट्री हे मणियारपण हे कशें आरंभ जालें भारतांत म्हणल्या विशयान तुमचे लागीं हांवें प्रथम माहिती सांगची फादर अनिल हांव हे प्रिझन मिनिस्ट्री हे मणियारपण ह्या मिसांव हांवें घेवन थोडोसो वेळ जालो हाचे पयलीं आमचे कार्मेलीत पाद्रापणी 25 वर्सां हे कर्ण आसात मंगळूर देयसिजींत पूण हांव म्हजें कितें नॉलेज आसा ते बुकांतून हांवें आपणायले शिवाय म्हजे ओन एक्सपिरियन्स वस्तून पूण कशें सुरवात जाल्ली म्हणून हांव वाचून आसतना म्हाका बारी खुशी जाली ती चरित्र वाचता आसतना ते प्रिझन मिनिस्ट्री मणियारपण दोगां ब्रदर्सांनी सुरू केली हय तांणी सांगली उतरां हें बरी आसा इंग्लिशान हें बरी आसात बी अ लव बॉम्ब लेट इट बी एक्सप्लोडेड बट नॉट टू किल हील द ब्रोकन हार्ट्स मोगाचो बॉम्ब फुटोवन दी तो जीव अशी मारना वागार बेसां जाल्लीं काळजां एकठांयता
सांगात हाडटा खूण करता असलो एक संदेश तांकां मेळ्ळो आणि तो संदेश एका बियाच्या रूपान तांच्या जिवितांत किरलेलो आज एक व्हडलो रूख जाला. ते ब्रदर्स तत्वशास्त्र शिकता आसतना तांकां पार्लरांत फोन अटेंड करून काम दिलें आणि अशें करत आसतना खुर्सायल्या जेजुदान तांकां एक संदेश मेळ्ळो. कालेंगी समाजांत स्थान माननातल्या व्यक्तींक, कैद्यांक, दुबळ्यांक आमी कितेंय करीचें म्हणलें. ताकाच तांणी खुर्सायल्या जेजू पळयलें आणि खुर्सायल्या जेजू तावन तो मोगाचो बॉम्ब कितें म्हणलें न्ही तो फुटलो हांच्या जिवितांत. ताकाच तांणी हें सवाल सुरू केलें. आनी ते ब्रदर्स जावन आसात ब्रदर वर्गीस करिपेरी केरळाचो, तशेंच ब्रदर फ्रांसीस कोडियन तोय केरळाचो. सो हे तांकां मिसांव डिसेंबराच्या 8 तारीख 1981 हे तांणी तांकां कितें पार्लरांत काम करून फोन अटेंड करूंक आसतना ते मेळ्ळे. आनी तांणी सवाल केलें जर खुर्सायल्या जेजून खुर्साता न्हू तो मोगाचो बॉम्ब फुटोन आमकां बाचे बिजोडल्या तर आमी कशें तो मोगाचो बॉम्ब जायचे गी म्हणून अशें तांणी हें मिसांव सुरू केलें. हे मिसांव सुरू केले एक भोव अपुर्बाची रीत आसा. हांवें पयत पुस्तक वाचता आसतना आमी शर्मा सांगता आसतना आमी अरियेपटी प्रावा दिवशांक उलोवन आसा. कित्याक देव आपणाचें बरें काम मिसांव खंयत जावन उपजयता. त्या पासून हे मिसांव सुरू जाल्याचें मूळ जावन आसा मागणें. आनी खालें केलें दोनपराचे विनवणेचे मागणे सुरू केल्यो. हय ताचे उपरांत दोनपराचे वेळार सक्रामेंता मुखार बसून आराधन करचे. थंय जावन हाची बुनयाद सुरू जाली. आनी एक दीस ते फिल्ड एक्सपिरियन्स ब्रदर्स वेता आसतना तांकां प्रिझन फेलोशिप ऑफ इंडिया म्हणलें एक बोर्ड नाम फला तांकां दिसलो. कालेंगी तांकां वडणी आयली. कालेंगी आसा अशें त्या दप्तराक वचून थंय ते गेले आनी थंयचो एकलो फादर मानेस्त ब्रदर जोस मानेस्त कुंजमोन चाको ताचे लागीं तांणी कितें जैलान करतात ताचो अनुभव विचारूंक ते फुडें गेले. आनी तांचो इन्चार्ज एक ब्रदर आसलो जोसू कोच परंबिल हाचे लागीं गिमाची तांची कितें रजा आसा न्ही त्या वेळार तांकां ह्या प्रिझन मिनिस्टर विशयांत तरबेती दिवंक तांणी विचारलें. रजेच्या घरावेच्या बदलाक तांणी थंय रावन तरबेती जोडली आनी तांणी आखे बरें एक नांव कितें म्हळें आमचें यात्रीक पॉयंट म्हणून तांणी सुरू केलें. एक स्पिरिच्युअल अँगल तांणी दिलें यात्रीक पॉयंट जैलाक आमचें यात्रीक पॉयंट म्हणून तांणी सुरू केलें. आनी हांगा जाल्यार परतून तांचें भोव अपुर्बाचें कितें म्हळ्यार 8 जण ब्रदर्स ते एक पत्रावाचें एक ग्रूप केलो. हाच्या उपरांत तांणी कितें केलें संकट मागणी चेन प्रेयर सुरू केलें. आनी हें तांणी सुरू करचे खातीर 6 म्हयने उपास केला तांणी. सो हे मिसांव हांव चिंता क्रिस्ताच्या मोगातून उपजलें जावन आसा. कित्याक तुमी सांगले बरे प्रमाणे नाझारेथ मॅनिफेस्टो कितें म्हणटा सोमियान आपणाचें मुनियारपण सुरू करता आसतना बंदीन असल्यान सुटका. सो हे मिसांव जेजू क्रिस्तान खुर्साद तांकां दिलें. ताकाच तांणी केरळांत 39 जेल आसात. ह्या 39 तदळा 1981 त्या जैलांत त्या 39 जैलां 4 जैलांक एकल्यांक तांणी दिली. 4 जैलांच्या आसलेल्या सर कैद्यांक मागोवंक सुरू केलें. आनी मार्चाची 1 तारीख 1986 तांणी प्रिझनाक विजीट करून सुरू केलें. आनी त्या दिसा तांणी एक भोव अपुर्बाचें संगीत कार्यक्रम जेजूचो संदेश आसलो संगीत कार्यक्रम त्या जैलांत केलें. आनी थंय ते आयकले ते कैदी आसात न्ही तांकां कितेंय एक नवसर न्ही आमी बरें जायचे आमगे एक नवे मिसांव येवचे अशें तांच्या मतीक ते कितें म्हणटात कुरपाचे रितीन तांच्या जिवितांत आयलें. हय आनी ते म्हणटात तांची तोंडां पळोवन तांकां खुशी जाली की हय तांचे संतोष कितलो संतोष की म्हळ्यार ते तांचे लागीं म्हणूंक लागले तुमी परत येयात आमकां भेट करयात. आनी ह्या संदर्भात दोगी ब्रदर्स म्हणटात आमचे दोळे उक्ते जाले. आमचे दोळे उक्ते जाले. सोमी आमकां खंयच्याय विशेष मुनियारपणाक आपयता म्हणलें तांकां कळी जालें. अशें तांणी क्रिस्मसाक पयले फावटी ते जैलांत आसल्या कैद्यांक लेटर बरयलें.
तांचे एड्रेस करून लेटरां बरयली आनी तांच्या पैकी एकल्या कैदीन तांकां फाटी लेटर बरयलें आनी तो कैदी म्हणलो की ब्रदर आज म्हाका कळीत आसा हांव एक सुरणी म्हजे पासून तूं मागसो आनी मोकरसो आनी एकलो व्यक्ती आसा म्हणून हे अजाप आनी अशें तांचे मुनियारपण सुरू जालें आनी तांणी ह्या तांच्या मिसावाक जीजस फ्रेटर्निटी जेजूचो भाव बांदवपण म्हणलें एक तांणी टायटल दिलें मुवमेंट एक आंदोलन तांणी सुरू केलो अशें तांचे मिसांव त्या जेलान सुरू जालें तांकां भेटोवंक सुरू केलें आनी ते कैदी विचारताले की आमकां एक अवकाश दिया आमी वय चूक केल्या पण आमकां बदलोंक जाय ते तांच्या काळजान आनीक गुंडाळ रितीन हें जालें अशें हें आंदोलन सुरू जाल्लें 1991 हे ब्रदर्सांनी कालें केलें एक एक जागो काण गेलो आनी हो जागो काणून रिहॅबिलिटेशन सेंटर पुनर्वसती म्हळ्यार जर तर जेलांत कोण भायर आयल्यात तांकां थंय वचून 6 म्हयने रावन तांकां ट्रेनिंग कर तांच्या कुटुंबा सांगाता परत तांकां हे कर समाज सांगाता हे कर आनी परत तांकां एक कामाची एक वेवस्था कर एक नवो मनीस जावंक प्रयत्न केले तशें हें आंदोलन सुरू जाल्लें लगभग थोड्या वर्सांनी तांणी कर्ण ते म्हणटात देवाच्या उदारपणान आमचे पयले राष्ट्रीय तांचे मिटींग बेंगलोरांत 1994 मानून हाडलें 94 सो 1981 94 जायते वर्स तांकां लागलो एक सदान एक हें जायच्या खातीर सांगात येवच्या खातीर थंय तांणी जीजस मिनिस्ट्री म्हणून फ्रेटर्निटी म्हणलो तो सोप दुकान लायक नॅशनल आहल्या खातीर प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया म्हणलो तो ताका एक टायटल दिवन ताच्या मानता तांणी ताच्या सकला तांणी काम वावर करून सुरू केलें आनी तातूंत पयलो कोऑर्डिनेटर जावन या संयोजक जावन ऑगस्टाच्या 22 संयोजक जावन वर्गीस करीपेरी पयलो संयोजक जालो आनी ताचे उपरांत 2000 इसवेंत ऑगस्टाच्या 29 तारखेर आमच्या बिस्प परिशदेन भारतीय बिस्प परिशदेन अधिकृत एक संघ म्हणून तांकां मानून घेतलो 2 वर्सां 1981 1994 तांचे कितें तांणी एक आंदोलन ताचे प्रथम हें केलें ताच्या 2000 आनी 1995 ते रजिस्टर सोसायटी जावन एक संस्था जालो आज भारतांत लगभग 100,000 व्हॉलेंटियर्स आसात हाच्या फाटल्यान वावर करना आसात म्हळ्यार अधिकृत जावन अशें परोक्ष जावन मुसन वावर करना आसात आनी 850 ब्रांचेस आसात सगळ्या इंडियान आनी एक बरें नेटवर्क म्हाका हांव थोड्याच दिसा पयले खाण गेलें तर आमची उर्बा पळयत आसतना निजान म्हाका एक बारीक खुशी जाता आनी म्हाका एक अभिमान आसा आमी कार्मेलीतांनी बिस्पाच्या आदेशाखाल केल्लें म्हणटा आसतना 1999 मंगळूर देशांत अधिकृत रितीन बिस्पाच्या आदेशाखाल फादर विल्फ्रेड रॉड्रिगसान ताणें सुरू केलें आज एक 25 वर्सां जाली आमी आतां सिल्वर जुबलीच्या अंतर आसा सो आमकां खुशी जाता आनी संतोशी जाता कितें बरें गे म्हळ्यार हांगा आमच्या भावांक या भयणीक कोण पण आमी आसात देवाच्या उदरमपान आमकां सहकार मेळटे आसा आमी कांय भियेचे म्हणना ताका ते म्हणटात जेन्ना आमी मागणें केलें ते जैलाचे दारवट उक्ते जाले आज आमी येत आसतना आमकां तशेंच जैलाचे दारवट आपाप उक्ते जातात कोणी पोलीस अधिकारी थंय आसूं दी आमकां मोगान स्वीकार करतात अशें सगळ्या भारतांत एक नेटवर्क आसा सिस्टरां आसात पाद्राप आसात लायक आसात विविध पावंडान पावले व्यक्ती आसात ऑफिसर आसात ह्या तो काम करना आसात सो आमकां एक अभिमान अशें ही चरित्रां ह्या प्रिझन मिनिस्ट्री इंडियाची जावन आसा तुम्ही आता सांगले 12,000 मनीस आमचो वावर करना आसा नेटवर्क सगळ्या भारतांत आसा म्हणून सांगले एकही म्हणी मुखेली वेगवेगळ्या राज्यांचे डिएससीचे काही म्हणी सांगता मेळटात होय नॅशनल कोऑर्डिनेशन टीम आसा ते सांगता आसा एक आसा वय सांगता मेळटा जावं बरो बेंगलोर जावं बरो कुडियाळ आमी आपयल्यार
खंय मेन सिटीन सांगत येतात तांचे प्लॅन आसा इयरली प्लॅन ते करत आसात. सो द ऍक्टिव्ह टीम आसा, सेंट्रल टीम आसा, ताच्या उपरांत स्टेट टीम आसा, युनिट टीम आसा. सो 3 रितीने हांगा आसा. सो आमच्या लोकल लेवल, स्टेट लेवल आनी नॅशनल लेवल काम जावन आसा. नॅशनल कॉन्फरन्स म्हणून चलता, स्टेट कॉन्फरन्स म्हणून चलता, हे आमी चलोवन आसा. युनिट कॉन्फरन्स आसा. जरूर लोक हे काला म्हणल्यार प्रिझन मिनिस्ट्री आता पाद्यावर कशें आरंभ जालें ताची चरित्र सांगली. हांगासर मंगळुरांत फाटल्या इतल्या वर्सां हांव तुमी वावर करना आसा. ह्या वावरांत म्हळ्यार मिनिस्ट्री कितें सेक्टर वावर आठ हातून आसा. आमी कैद्यांक आमचो ध्येय जावन आसा कैद्यांची सुटका आनी तांकां तांचें पुनरुत्थान आनी दुसरो जावन आसा तांकां रिहॅबिलिटेशन करून सामाजीक सशक्त करून तांकां परतून सामाजीक लावचें, एक नवीकरण करून तांकां सामाजीक सशक्त करचें अशें ह्या तर्फेन आमी वावर करूनच आसा. आनी आमकां बऱ्या तरेन ह्या आमकां सहकार मेळटा, समाजाचोय सहकार मेळटा आनी आमच्या सकट आमच्या भाव बांदव म्हळ्यार आमचे व्हॉलंटियर्स कोण आसात आमचे पुरा एका मनान ह्या उद्देशा तर्फेन काम करतात आसात. ओके धनी, तू कितल्या वर्सां जावन हांव आसा? हांव अंतू साधारण 9 वर्सां जावन ह्या मिनिस्ट्रीन काम करता आसा. ओके, आता तुम्ही जे इलाक्याने भेट करूंक येता, तुमच्या पंगडात कोण सकडे असता? सडावत सकड मेंबर्स 1000 असतात. कितले जाणात? आमच्या 28 जण मेंबर्स आहात. ओके, ताचे उपरांत म्हळ्यार एक विशय घालून सकड आमी 1000 पळोवन जाता की म्हळ्यार आमकां एक शुक्रार ती भेट आमी हप्त्याच्या शुक्रार ती आमी भेट करतना ओके तो दीस आमचे मेंबर अमानत करून दवरतात. तशें जाल्ल्यान जैला सडावत आमचे संदे 1000 जातात आनी एक तांकां एक उपाक आले की म्हळ्यार ते एका मिसाक आमी विशेष तराचे एक सत्तेन ते 1000 पळोवन तांचे ते सांगितात. पूरा 28 एका दिसा पूरा 28 वांटून येता आमी. वय कितलो वेळ साधारण भेट करतात? 1 घंटो साधारण 1 घंट्यात सकड मेळोंक जाय म्हणटा 1.5 घंटोय जाता. म्हळ्यार आमकां एक 10:30 वरार आमकां तो एक वेळ 10:30 जावन 11:15 म्हणसरी आमी तांच्या सांगत आसता आनी तो वेळ असताना सकड मेंबर्स म्हळ्यार आमी केवळ ताची भेट मात्र न्ही, तांची भेट मात्र करची मात्र न्ही, आमी तांकां कितें जाय त्यो गरजेची वस्तू आमी व्हरता. साधारण एक 1.5 वराचो वेळ सरी सुमार इतल्या चड या उणे असता. तितल्या वेळा भितर कितले कैदी असतात साधारण सोडून म्हळ्यार सकड आमी चल्लां म्हळ्यार 11 चल्लां ते म्हळ्यार ए ब्लॉक आनी बी ब्लॉक म्हणून 2 ब्लॉक आहात. तांतूं 11 चल्लां सडावत 400 वयर असतात. 420 सकड म्हळ्यार आमी भितर येता आसतना ते आमचे येता आसतना आमकां मेळटात. ते मेळोवन आमी कितें जर येलां ते आमकां जावंक पुरो आमी लुडा, कॅरम बोर्ड, चेस, मॅगझीन, बूक हे सकट आमी व्हरून येता आनी तांचे संगत आमी मेळटा. ते आनी राखून असतात वय राखून असतात आनी आमकां बरें स्पंदन करतात. ते फादर हे तुम्ही आता थंयसर वेता आसतना कोणा सकडांक तुम्ही मेळटात? काही क्रिस्तांवच्या मात्र की वळख आसल्यांक मात्र की या सकड धर्माच्यांकी? आमकां प्रिझन मिनिस्ट्रीचे मेन ध्येय बंधन असली सुटका. ताका आमकां जात काय ना, कोणाकी मेळटा, कोणाक आमची नीज इमिडिएट गरज आसा वय तशें जाल्यार आमी तांकां इमिडिएट कुमो करता. परत तांकां सोडोवचें, तांकां गरज वस्तूची गरज आसा, मेडिकलाची गरज आसा, कितें आसा तें आमकां कळटा. सुप्रिटेंडंट आमकां सांगता या थंय आले पुलीस सांगतात, तेच जावन सांगतात. तर आमी तांकां दिवंक आमच्या युनिटा मुखार आमी प्रयत्न करता. सो तशें जाल्यार आमकां ते राखून आसतात, सांगल्या भशेन राखून आसतात. आनी हरियेकले थंय आसले तांकां थंय रावंक म्हणना, ते आसात वय पण तांकां भायर येवंक गिमन आसा. पण कालें करचें, कोणाक इमिडिएट आमकां हेल्प करूंक जाता आमी हेल्प करता. वय म्हळ्यार क्रिस्तांवांनी हर जाती म्हणटा आमी ते बरी गोबार घालें की म्हळ्यार क्रिस्तांवांचे दोग ते मात्र ते बरी गोबार म्हणून. आता तुवें म्हळें पळय भितर येता आसतना आयले पळय
भितर बसून इंडोर गेम्स खेळचे लुडो जावं कॅरम बोर्ड जावं या मॅगझिन्स हे भितर वता आसतना तुमकां वट्टूवर येता की तपासणी आनी आसता म्हणल्यार आमी ते व्हरून आमचे रेजिस्टर्ड बुक आसता त्या रेजिस्टर्ड बुकार आमी भायर एंट्री करचे एंट्री करूं काल प्रवर्ता म्हणून रेजिस्टर बुक आहा त्या रेजिस्टर बुकार आमी एंट्री करून ताच्या मागीर आमी भितर वचूंक मोबायल करूंक ना आमकां मेंबरांक ना ना म्हणजे आमकां एक आयडिया आसता आनी रेग्युलर पुलिसांक वता PMIचे मेंबर आयले म्हणटा आसतना ताका वता ऑलरेडी ते एक दुसरे आमकां जैला भितर 1-2 गेट्यो न्ही आमकां 5 गेट्यो वचूंक भितर जैला भितर वचत जाल्यार 5 गेटी एका उपरांत एक चॅकिंग फर्स्ट गेटीर मात्र मेळटा ताच्या उपरांत आमकां 4 गेट्यो भितर वचत जाल्यार तांकां मेळाची जाल्यार 5 गेट्यो आमकां मुखार भितर वचूंक आता थंय वता आसतना परवडणी आनी गरज आसा न्हू ते एकत्र खान गेल्यार पावता की हरियप्ट येताना खानगीचे परवडणी ऑफिशियल एकत्र पडी लेटर करूंक आसा ड्राफ्ट करूंक आसा सिग्नेचर आसा आमची घालून ताका सुपरिटेंडंट दिवंक आसा ताचे उपरांत खाली कॉलर आमी तांकां वता आमचो नमी आसलो दीस जाल्या वरवीं सांगल्या जालें कोणा सांग आमी येता हांव अशें अशें ते जाता खाली खंय दिमात न्ही सुपरिटेंडंट आमकां राखून आसता काका गरजेचे वस्तू जाय पडटा ते म्हणटात तांकां मात दिवचे न्ही आमकां दिया म्हणटात आमी एक सांगले ते 4 हाड म्हणटात तशें आणि कशें कैदी डिप्रेशनाक आणि असे मानसिक दबावाक ओळख असतात गे तशेंच जैलाचे अधिकारी तितलेच दबावाक असतात तांकां म्हळ्यार एक आतांचे सुपरिटेंडंट मिस्टर ओबलेश्वर म्हणून आसा ताका ताचे कॅबिन म्हणून आसता त्या कॅबिनात आमी वचून पयलीं आमकां बसोंक सांगता त्या वेळा आमचे कडेन उलयतना ताचे कडेन त्याच्या रूमात उडली एक CCTV कॅमेरा तातूंत एक आमची 25 कॅमेराज आसा ताची लिस्ट आमचे कडेन उलयता जाल्यार तो घडवतो ताची लिस्ट थंय आसता आनी एक घडी म्हणल्या बरी उलयता जाल्यार तशें तितल्या प्रेशरान आसात आनी ताणें एक ऑफिसरान म्हणलें आसा म्हाका इतलो प्रेशर आसा म्हाका एक दीस एका खंयच्या इगर्ज लागशिल्ली एक इगर्ज आमची कापुचिनाची इगर्ज आसा थंय हांवें उशीर गी हांवें काल्याक म्हणून विचारलें म्हळ्यार तो म्हणलो म्हाका थोडोवंक जायना म्हळ्यार तितले नेगेटिव्हिटी वचतट देखून तो म्हणलो हांवें सांगलें बस येत केदार आनी ताचे उपरांत त्या दीस वचना जाल्यार ताचे उपरांतल्या दिसा तो गेल्लो जैलार तशें तितले प्रेशर आसता ते थोड्या वर्सां हांवें अशें टायप केलें म्हळ्यार प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया अशें येतात भितर मतांतर करूंक थंय आसला भितर अशें वाचूंक दितात आनी तांच्या गरजा पावतात मागीर उद्देश काय म्हणून जाल्यार मतांतर करचो तांकां अशें म्हणून थंय कांय तुमकां खंय आयकूंक या खंय फूड करूंक मेळना खंडीत एक्चुअली तुम्ही सांगले पळय थोड्या वर्सां आदी ते एक्चुअली थोड्या ह्या वर्सा ते सुरू जाले तले एक मनोभाव पयले तसलो कसलोच हे नाचले पूण ह्या दिसांनी हांव तुमकां कांय कोत्ता राजकीय संगती धर्मान ल्हान ल्हान आमी आतां पूण आमी त्याच तर्फेन जागृतकाय आसाचे पडटा कित्याक म्हळ्यार ते त्या राजकीय संगती धर्मान आमी भितर येता आसतना थंय कसलोय धर्माचो नांव काडिना आनी आमची थंयची साल आनी आमचे उलोवणे आमच्या धर्माक एक धर्माक संबंध जाल्ल्या ते एक काण जराल तरान देव म्हणलो शब्द उपयोग करून आमी फंक्शनां करता आनी आमची साल त्याच रितीन आमी सांबाळून जागृत करून आमी वचोंक पळयता तशें आमकां आतां तले तले येना कशें कन्वर्टर करचे कित्याक आनी एक विशय सांगत म्हळ्यार दोनी सांगले बरें भितर येताना उरल्यांक कितले कश्ट आसात म्हळ्यार तांचे हर एक चेकिंग जाता वेरेज आमकां तितले प्रिझन मिनिस्टर म्हळ्यार सुलाबायन म्हणल्या बरी आमकां एंट्री आसा हे तांचो विश्वास म्हळ्यार आमी तशें करिना म्हणून तुवें सांगलें कारण म्हणून येता आसतना तुवें सांगलें भितर येतना ते राखून असतात सक्कडी अशें म्हणून बारी उत्साह तांच्या पैकी कोणी काही निरुत्साह इंडिफरन्स काही दाखोवन पळय सुकून वेचे काही आसात कोणी ना निरुत्सव म्हणलो म्हळ्यार कितें म्हळ्यार निरुत्सव तशें चिंतापूर म्हळ्यार ते सवाल आमकां उपजाना एक कित्याक म्हळ्यार चडा वता थंयसर 1 वर्स 1.5 वर्स 2 वर्सां जाल्यार थोडे कुटुंबाची भेट करना एक कुटुंबाची भेट कोणी करना कित्याक म्हळ्यार एकलो जैला गेलो म्हणटा आसतना ताच्या कुटुंबाची जावन दी तांच्या गांवची जावन कोणी एंट्री जायना त्या दाळा गरज आमची PMIची त्या दाळा आमी
आजार जाल्ल्यावर ती कालंगी म्हणल्यार तांच्या घरच्या कॉन्टॅक्ट नंबर दितात लॉयराक उलया कोणी ना निराश कोण तांचे मस्त असतात मस्त आम्ही आयल्या म्हणटा आसतना तांच्या डेकाताराचे उत्सव आणि एक शुक्रार दीस आम्ही जर ते वचना जाल्यार नेक्स्ट इयर ते तांकां त्या एकलो म्हणटालो आमकां न्हिदच पडना म्हणून तुम्ही येया शुक्रार येया म्हणून मागीर आनी एक थोडे म्हणटात तुमकां पोलीस डिपार्टमेंट काय प्रॉब्लेम काय आसा की म्हणून सांगतात ते काय ना मागीर तुमी कित्याक शुक्रार तुमी एक दोन शुक्रार चुकयल्यार पुरो इतलें तांकां एक बेजार तांच्या थंय आसा आणि तांकां कितें म्हणा आमीच आवय बापाय म्हणल्यार बरी कारण तांकां थोड्यांक 1-1.5 वर्स 2 वर्स जाल्यार ताचे उपरांत तांचे कश्ट काले समस्या तांचे कळलें तांचेर गेले केस ते पुरो आमी फायट आउट करता लॉयरा मेळटा ताचे उपरांत ताचे कुटुंबाच्या भेट करता कित्याक तुमी अटेंड करनात कित्याक तुमी उलोवंक येनात मागीर आमी तांकां आपयता कुटुंबाच्या ताच्या नंतर थोडे फावटी जैला भितर रावल्या तर फोटी मारतात फोटी मारची असता त्या टायमार आमी वय कित्याक म्हळ्यार आमी स्टेशनांत कॉन्टॅक्ट करता केली ताचेर एफआयआर केला एक ते सेकंडली लॉयराक मेळटा आमी थर्ड ताच्या कुटुंबाचो ते स्टेटमेंट आमी घेता आनी सकाळ सायन ताचे बदलावण तो अपेक्षित खंडी जावन केला सच म्हणून तो जाणा जाता तशें जाल्यार ते एक उत्सव तांचे ते आसा आनी मात्र न्ही आमी तांचे तोंड इल्लें गोड करता येताना आमी चॉकलेट आमी व्हरता ते खाली म्हळ्यार चॉकलेट व्हरताना ही भुरगीं म्हळ्यार रास पडटात तशें सेल्लान भितर आमी येताना आमचेर जाल्यार रास पडचे म्हळ्यार तांकां गोड चॉकलेट तांकां मेळना ते दिनात ते आमी मात्र दिवचे दुसरें तांकां हे भजन करचे एक हें केला आमी डेपुटी थोड्या भजन म्हणले एक संघ जायचे ते भजनाक खाली घेतला तांकां भितर तेल उरूंक ना तो दिवो म्हणलो उरूंक ना त्या दाडा सुपर परमिशन ते काणकोण ताणें सुपर आमकां सांगचे त्या दाडा तांकां काले गे म्हळ्यार ते भजनाक पुराक जावन आमचे मुखांतर तांणी करचे ते नाजाल्यार तांकां एलोवड नासना वय तांचे उत्सव ह्या रितीर आमकां दाखयतात ते वय 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 आनी एक निरुत्साह म्हणले न्ही तुमी नवेत्ता इल्ल्या कैदींक आमकां पळयतना इल्ले निरुत्साह आसताच कित्याक म्हळ्यार हे कित्याक आयल्या तुमी एवढं सांगलें खबर करूंगी ते आनी तांचे एक्चुअल तांचे मुस्तायकी पुरा तांच्या धर्माच्या थंय मुस्तायकी घालना आसा नवेत्ता आनी फ्रेश आसता तेन्ना आनी एक्चुअली सोडाव तो आमकां सर्वांक गुप्त आसा हे कैदी पुणा थोडे बडी राजकीय वळख जावन भितर आयिल्ले कोणाच्या तांच्या फाटल्यान हे जावन तशें पयलें येताना तो निरुत्सव तांचे हे कित्याक आयिल्ले आनी आमकां डोंट केअर आमी विदीन शॉर्ट पिरियड आमी भायर येता म्हणून तो मनोभाव आसता म्हणून ते शॉर्ट पिरियड म्हणले ते लॉंग पिरियड जाता मागीर कोण पयले निरुत्सव दाखयले मागीर कितले लागीं येतात म्हळ्यार ते एक्सपिरियन्स करनंतर कळाचे शिवाय अशें सांगचे की ते एक्सपिरियन्स करनंतर कळा तो एक संतोष असो दुसरो ताचे उपरांत बदलावण जालो तुम्ही आता 15 तुम्ही तो नव्हेत आयला पूण जाल्यार ते 12 वर्सां भेट करना आसा तुमकां या अनुभव म्हळ्यार इतल्या वर्सांनी भेट केल्ल्यात कसले एक दोन स्ट्रायकिंग संगती या गणिता उडासांत केदाळा उडास विसरचे न्हीत असले काय गणिता या भेटेवर जाल्ली काय आसा की मस्त आसत तो विशेष एक संगत केल्या म्हळ्यार एक थोड्या वर्सां आदी 2-3 वर्सां पयले घडले संगत 4 वर्सां जाली म्हणला त्या टायमार आमी हर एक दोन म्हणून सांगले शुक्रार आमी भेट दिता त्या भेटे वेळार 11 सेल्लां आसात तातूंत त्या हर एका सेल्लांत 40 to 50 60 मशीन घालता एक्चुअली ताची कॅपॅसिटी 20-30 आसता इतले कंजेस्टेड जावन आसता तशें एका सेल्लांत आमी गेल्ले वेळार थंय एकलो मस्त कैदी एकलो कैदी तो मस्त डिप्रेशनाक वळख जाल्लो आनी कोणाय कडेन कालय उलयनातलो आनी कालय प्रतिक्रिया ताची नासली त्या सेल्ला गेल्यार आमच्या सांगत आमचो ह्या जागभाव आसलो कर्मलीक भाव ह्या जागो ताणें सगळ्यां थोडे त्या टायमार आमकां चड इल्ले इंडिपेंडंट आसले म्हणल्यार आमकां चड तांचे कडेन मागोवंक आनी बरो जातालें आमच्या ह्या जागभावान ताचेर हात धरून मागले तो लागीं आसलो ताणें कांय ऑब्जेक्शन करूं ना आमी ताणें पळयलें मागीर आमी गेले त्या दुसऱ्या सेल्लाक गेले नेक्स्ट शुक्रार येताना सकड राखून दवरल्यात त्या सेल्लाचे कोण तो व्यक्ती आसा पळय राखून हांवें सांगलें आनी सांगता फादर बायचेर तुळून तुळेच्या ही चिदा न्ही म्हणून आतां लास्ट वारा निकलेना फादर बत्तद इंकलेना ही म्हणजे ताका दाखोवन तो मुखारत आसा
ಮೇರ ಮಿತ್ತ ಕೈದಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿ ಈ ಜನ ಏತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರು ಪೋಯ್ದು ವೆರಿ थोड्या वेळानं तो इतलो ऍक्टिव्ह झालो की आणि अंकंत आश्चर्य हें कशें जालें म्हणून देखून कित्याक पात्रांव येवना म्हणटले एक आतुराय ताणी एक उडासूरचे हांवें केदाळे सांगचे कित्याक म्हळ्यार ते एक विशेष बदलावण रियली ते म्हाका अजूनय ते विसरून लास्ट म्हणजे विसरून वचना आनी ल्हान ल्हान संगती आनीकय मस्त आसात पूण एक इम्पॉर्टंट म्हाका येवचें हें ते तुमी गेल्ले म्हळ्यार तांचे पैकी कोणी इनोसेंट म्हळ्यार तेंच्या कारणा खातीर भितर येवन पावल्यात ते म्हळ्यार निजाकी सूट करूना तसले तुमकां व्यक्ती मेळटात की तांचे मदें आनी तांकां सुटका दिवच्या खातीर म्हळ्यार ती प्रयत्न केल्ले आसा की यशस्वी जाल्ली आसा की तांतू आसा की डाऊट केसीचेर डाऊटाचेर ते भितर करतात ओके डाऊटाचेर केले म्हळ्यार हळूच मनीस आनी जालेले प्रॉब्लेम केला म्हणून सांगून ताका डाऊटाचेर भितर घालतात एक दीस जाल्ले घडीत तो काले की म्हळ्यार ताका डाऊटाचेर भितर घाल्ले आमच्या कडेन सांगा लागलो मागीर आमी ते लॉयराक कॉन्टॅक्ट केले लॉयराक कॉन्टॅक्ट करतना काय जालें ताका ल्हान पिट्टी केस गेल्या ताचे वयर ल्हानशी ते आमी पेनल्टी बांदल्या ताका भायर हाडले इवन तो भितर गेल्लो ताका तांच्या घरच्यांक ते जवाब पैकी गुंतूना कित्याक म्हळ्यार वो काही कामाक गेल्लो काय रात्री ड्युटी आसतली बहुशा म्हणून तो सेंट्रिकाच्या कामाक येता म्हळ्यार ते अर्जंट काम आल्या 2-3 दीस लागतात म्हणून आसतले तर कोणार येतना कॉन्टॅक्ट करू ना त्या कुटुंबाच्या म्हणून तो पळयतना काही भितर आनी त्या कुटुंबाच्या भेट गेल्या वेळार तांकां मागीर काडले हे ताका भितर गेला म्हणून सांगून मागीर आमी ताका रिलीज केले ताका थोडी संख्या आसात आसता हाच्या विशयान मोदे एक सांगचे जाल्यार हांव एक दीस भेटाक येताना भितर एक दोन जण म्हजे वळखीचे आसले एकलो हिंदू आनी एकलो क्रिस्तांव आनी तांची म्हाका वळख आसा कशें म्हळ्यार हांव त्या फॅब्रिकेशन लायनास आसा लायन तांच्या दनयांच्या त्या कलेक्शनाक म्हणत हांकां पळयले हांवें हे त्या दीस भितर आसात आनी हे दोगी जण इतले बुद्दू की खाली काम करूंक मात्र करता आसा हांवें विचारले तुमी कित्याक भितर आयल्यात कालांक जालें ताणें सांगले की सांगत काले म्हळ्यार ते सोनवाराचे दिसा दोगी जण बस स्टँडान पडून तुवें म्हजे कडेन इतले पयशे काडले तर हे तुका हे तुजें म्हणटा ना एक व्हॅन आयले धरले भितर गेले दुसरी खंयचीय संगत ना तांकांच तुका तुला खाल्याक भितर घाला एक्चुअली हे खाल जाता म्हळ्यार फादर नॉर्मली वयर तो दबाव आसता अयले किशी कोणाक एक जरा म्हणून न्ही धरा म्हणून आता त्या टायमार कोणाक धरचे कोणी एकल्याक एक पयले बॅकग्राऊंड आसल्याक धरतात नाल्यार कोणा एकल्याक धरून भितर घालतात कित्याक त्या टायमाचो प्रेशर वयरतानाचो प्रेशर रावोन शकता आणि असे इनोसेंट्स भितर असतात आणि कितले इनोसेंट झाले मिनिमम 3 महिने तांणी भितर आसचेच पडटा मिनिमम 2 months IPC 2 months 3 months असतात बीटीके झाले IPC 2 महिने असतात आणि आम्ही पोलिसांक दुसंक जायना प्रेशर आल्यावर तांणी करीचेच पडटा तांकां काय दुसंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते जैल लागेतना कळटा ते भितर आसतात तांकां भायर वचून भितर वचून ते 3 तासाची ड्युटी आसा आनी ते यंग पोलीस आसतना तांकांय वचन बघता निराश तांकांय बघता कारंगाचे सो तांकांय दुसंक जायना ते सिच्युएशन तशी आमची समाज तशी आसा सो आमी खाले म्हळ्यार रिएक्ट की आमी खारान म्हणल्या बरी सांगेत फायनली सांगळ लिंक आसा पुरा एक लिंक आसा काले खुशी की म्हळ्यार आमचे तरी कितें बरेंपण जाते आसा मस्त बरेंपण जाते आसा आनी की बरेंपण जाताले आनी की डेव्हलपमेंट जाता आसतना आमच्यान ती आनी की आमकां रिटायर अशे ऑफिसर जाल्ले काम केले येता आसतना आनी की चड सिस्टमॅटीक जाता आसतना आनी की बरें जातालें त्या दिशेन कडेन काम करचे लॉयर अशें बरें आसल्या वेळार आमकां खरें आतां क्रिस्तांवांचो डावो जावन क्रिमिनल लॉयर उणे आसात पुरा सिवील सायडीक आसात सो आमकां कोणाकी आमचो हेल्प दिसाचे तर क्रिमिनल सायडीन लॉयर आमचे कडेन नात आतां आमकां डावो जावन जड्ज जावन तेच इल्ले इंट्रस्ट दाखयल्या वरवीं आमकां इजी जाता सो जड्जी इंट्रस्ट दाखयल्या कालें करियर आनी पी इल्ले इंट्रस्ट दाखयल्या करियर आमी जावन अशें जायना कित्याक एक कुटी केस दर्ज जाल्यार क्रिमिनल स्टेट जाता ती मस्त तेंप येता तांकां लॉयरांतल्यान आनी मस्त वेळ तशे संदर्भार आमी हेल्प करता कोणाय आतां सांगलें पिटी केस गेल्लें जाल्यार पुरो इजिली आमकां हें करियर तशें जाल्ल्यान एक बरें एक मनियारपण सांगेत इगज मदें बरें मनियारपण आनी अशेंच वाडोन वचत म्हणून आमचें आशा
एक लास्ट सवाल आणि एक आम्ही 3-4 महिने मेडिकल कॅम्प करता तांकां आई कॅम्प स्किनाचे जनरल कॅम्प ते आम्ही एवरी 3 वा 4 मंथ करता आणि आमकां डिस्पास वस्तू सपोर्ट करीचे तुम्ही 3 महिने 4 महिने करा तुम्ही आणि आमकां फादर मुल्लार्स तांच्या तावन आम्ही कोरोनाचे कॅम्प आणि मेडिसिन पुरा तांच्या मुखांतर आमकां मेळटा आणि बिस्पांक घाले घेणार एक कॅम्प तुम्ही करा तुम्ही रावा नाका 3 महिन्या टीम करा वर्साक 3 महिने टीम करा ते 12 रुपये जाता म्हणटात तांचो फायदो तांकां मेळटा आणि आम्ही फ्री आमचे आता ऑप्टिकल जाल्यार दाडाचे जाल्यार आम्ही तांकां फ्री करता तुमचे स्किन जनरल कॅम्प पुरा आमी केल्या उपरांत तांचे लास्ट मेसेर आमी तुम्ही पळोवन करता घेता आमी तांकां विचारता पर्सनल नेक्स्ट हप्त्याक गेल्यार आमी ताचे कडेन विचारता कशें जालें तुजें ट्रिटमेंटान काय बरेपण आसा नातर जाल्यार आमी सुपरिटेंडंटा लेटर घेता ताका एक एडमिट करून पळयता थोडे फावटी एक लो आसा की ताका इवन जड्जे तावन एक लेटर काडून हे जेंत एडमिट करना टीबी पेशंट तो सर्ट तेंप वयर पडचे ना पूण तो झारखंडाचो हांगा म्हणली कोणी ना ताची हय ते आमी परमिशन काडून जड्जान आमकां तेडो टायम दिवन ट्रीटमेंट करना आमी थंय मातशें आमी पळोवन करता येता वय वय स्किन म्हणलें स्किन एक्चुअली कॉमन कित्याक मार 20 जाण आसचे कडेन 50 जाण घालतात आनी हरी एकल्याक सोडोन ती लागता म्हणल्यार तशें आसा तशें मागीर म्हळ्यार वस्तूर तांचे उमळ्ळे वस्तुरा वयर वस्तूर घालचे आनी ताचे मागीर कोणी भितर एडमिशन जाता आसतना तांणी आयिल्ल्या वस्तुरार येवचे तांकां म्हणलें वस्तूर ना ते तांणी कोणाचे उरले आनी तांकां दिवचे दादा आमी कालें करता आमी सांगचे आमी स्पॅर करता दवरता ते वस्तूर आमी ऑलरेडी ऑफिसान दवरता म्हण येयल्यार तांकां तुमी हें करा दुसऱ्या हप्तावन तुमी काणकोण घालचे न्हय म्हणून आमी ते आमी प्लॅनिंग करून अरेंजमेंट आमी करता वय वय अरेंजमेंट आसा तुमच्या लागीं एक निमाणे सवाल म्हणजे काय म्हणसर आता तू किती तेंपावन करता आसा 18-19 इयर्स तू 9 वर्स अप्रॉक्सिमेट आहे सांगते वय 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 आता वेत आसा तुम्ही सांगितलं बरी तांकां कालें व्हरून येतात तुमी करसा जाय वचपाक तो म्हळ्यार हर एक हप्त्यान तुमी येतात करूंक आसा देखून थोडे फावटी खंय अशें बघिल्लें आसा की म्हाका नाका आसलें थोडे फावटी घालता म्हळ्यार आराम केल्लें काम सोडूंक जायना कंटिन्यू करचें पडटा तशें खंय म्हणी खंयच्याय म्हणी संदर्भाचेर सोडया म्हणलें काय मती काय लागीं नाका आसलें या आनी तुका तुमकां दादूस काय भोगता की हांवें सांगलें आन्सर कितें म्हळ्यार हांवें हांकां पळयल्या पैकी कित्याक म्हळ्यार आमकां कितें उणें पूण बगूं ना एकदम असो उणें जावना कित्याक हें मिसांव सोम्याचें भरपूर आनी तूं निस्वार्थीक सेवा आसा पयशे येतात वेतात कशे आमकां स्पॉन्सर्स येतात कित्याक म्हळ्यार आमचे PMA मेंबर आसात थोडे बरे आसात शातीवंत आसात पुराय कॉन्ट्रिब्युशन करतात तशें जाल्ल्या वरवीं आमची गुटाची वंतीक आसा तांचे फ्रेंड्साची आसा तशें जाल्ल्यान आमकां कितें कितें बघाना हांव एका म्हयन्यांत छोट आसा तें टेन्शन करना करपा जाय हय कोणी दिता बरें मत जाता आतां आमी एक कोरवाची कैद्यांची भुरगीं येतात गुडयाड तांकां एक आमी एक पिकनीक हांगा अरेंज आसा सो पुराय सांगते आमकां मेळट जाल्यो थोड्यांनी बसान दिली थोड्यांनी जागो दिलो थोड्यांनी ताका हें दिलें पुराय जाता कित्याक म्हळ्यार हे मिसांव त्या रितीन बरेपण येता वरवीं कितें म्हण्या वर बघना पूण आतां तुमी सांगले आमी सिल्वर जुबलेर आसा हय सो आमची एक विशय आसा आमचे कैद्या तुमी हें सांगीत दिसता कैद्यांचे एक 25 भुरग्यांक जर तर कोणाचे उदारमनाचे आसा तर स्कॉलरशीप लायक तांकां भुरग्यांच्या शिकपाक कित्याक म्हळ्यार ती मस्त दुबळीं आसात कोणाक दिवंक मन आसा तर आमकां प्रत्येक रितीन कर्ण दिवेत आनी आमचे प्रिझन मिनिस्ट्री दीस आयले तर आमच्या पिकान कडेन खुनशे येतात आमी कलेक्शन करता स्पेशली त्या दीस थर्सडे दवरता थर्सडे 9 मिसान आमी कलेक्शन जे कितें आयवज आयलो तो आकाव येता सो त्या वरवीं ह्या फावटी आमचे सिल्वर जुबली आयल्ल्या वरवीं तुमचो एक लोकांचो सहकार कित्याक म्हळ्यार आमचे एक मेमोरेबल एक इव्हेंट दवरया 25 भुरग्यांक एक शिकपा दिल्यार तांचे फुडारी बरें जातलें म्हणलें आमचें आसा आनी कार्मेलीत भाव आमकां ते मुखेलपण काणयेन उरल्या रितीन तांची उरली बिजी आसात शायनान मस्त काम तांतून जाल्यार तांच्या मोदेगात आमकां तांच्या आमच्या मॅक्स मिलियन कॉल आमचो सांत त्या दिसाक आमकां
कलेक्शन सेकंड कलेक्शन आणि उरल्या रितीन हर एक तरान आमकां थंय जावन भरपूर एक मार्गदर्शन आणि उरले संगती जाय आर्थीक संगती जावनय थंय जावन आमकां तांचे जावन लाभता देखून निजावन एक आनंद सांगता म्हणून काम करचें एक ग्रेट विषय आमचे कॉम्पिटिशन करतात मेंबर गोडी बापानी तुमचे सवाल गोडी बाप विचारतात तुम्ही खाल करतात करसात करसाक काय ना आमचे प्रोग्रामावयर फंड्स आमचे जाता जाल्यानंतर नेक्स्ट म्हणटात ताणे दिला नेक्स्ट रावून दिता तशे बारीक उदारपणाचे आमकां आनी बरें करीचे तर आमकां सहकार जाय कित्याक म्हळ्यार आमचे आतां ल्हान मट्टा जावन आसा आनी बरें म्हणटा लायक तांकां मुखार अर्ल्या भुरग्यांक कामाक सरवचे तर तांकां घरा करचे तर तशें जाल्यार आमकां सहकार जाय पडत म्हणून चिंता कित्याक हांव थोड्या दिवस हांव आसूं पुरो म्हज्या आनी कोणी पुरो कोणी कंटिन्यू आसतना तो आर्थीक रिती सहाय म्हळ्यार आनी बऱ्या रितीची कामां करीत सो आनी तो आर्थीक सहाय कोणाक आमी सांगना कित्याक म्हळ्यार तांची गरज ना दिसता कमी हाचे मी बऱ्या रितीन येता आणि आमी बँगलोर एक मिनिट बँगलोरचे युनिट पळोवंक जाल्यार थंय परपना ग्रहार 5000 कैदी आसा ते भितर एक इगर्ज आणि एक पडली आणि देवस्थानय आसा आणि तांणी अशें केलां की थंय तांकां कॉल्बे होमो आणि जिवोदया प्रेमोदया अशें सेंटरां करन कैद्याच्या भुरग्यांक शिकपाक आणि कैदी जावन भायर आयिल्ल्यांक तांचे सुटका जावन भायर आयिल्ल्यांक तांकां कामां दिवची आणि तांकां थोड्यांक घरान काणयेंतल्यांक थंय रावून म्हळ्यार ते तांच्या उपरांत तांची जिवीत समाज येवचे बरी या समाजान पयस आसल्यार एक बऱ्या तरान येवचे बरी करचे ते प्रयत्न बँगलोर युनिट करता जाल्यार आमकां हांगा ना पूण बँगलोरांत तशें चलतेच आसा तशें मोगाच्यानो एक परत्या दादूसकायचे आणि फळाभरीत मिसाव आमकां या विशयांत चड कांय कळीत नासले काही येणे तांणी लायक केले पण आज सविस्तार रीतीन आमकां बरी माहिती मेळ्ळ्या प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया या विशयांत आणि आमच्या लागीं ही माहिती वांटून घेतले आसात फादर रायन पिंटो आणि तसंच मानेस्त जेरोम लोबो आणि मानेस्त डोनाल्ड कुटीना तुमच्या सर्वांच्या नावानं हांव तेगांकी देव बरें करूं म्हणटा या विशयान तुमकां काही विचारूंक सवालां आसात तर या कांय चडीत माहिती जाय तर खंडीत जावन तुमी सवालां विचार येता व्हॉट्सअपार विचारचे तर 9449821580 या ईमेल करचे तर onilds@gmail.com परत पटी मेळटा पर्यंत तुमकां समजता की देव बरें करूं समट आणि सावाला सारख्या भावाटान वाढल्या
संसार जाता असताना सडय आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाड आसल्यान कडपा सारक्या भावाडान वाडल्यार खऱ्या भावाडान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड मुरी माईक उलो मारता असताना सडय आमचो भावाड संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडय आमचो भावाड आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडय आमचो भावाड मागणी रसार करून परताना सडय आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भावाड आसल्यान कडपा सारक्या भावाडान वाडल्यार खऱ्या भावाडान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड सोम्या सडय आमचो भावाड समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.